Keith Gilliam, page number 4, A9. मोगाचो योका तुमकां सगळ्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी इंतेसां आसात ती आतां आमी देवा मुखार मांडया. बर्थडे दिनवासनी बरी सावथ भलायकी दुसरो बर्थडे सेलिब्रेट करता म्हणजे 2 वर्सां जाता ताका. केंड्रिक मोंतेरो चवथो बर्थडे वारन केलान क्रास्टो, Charles Peter Fernandez, Joseph Michael Pereira. Besão, Borissaud Bolaki and Peconi, Fatima Lobo, Gamo Anthony Caldera, Otmia Basot Misa, Diognio Florinda Castana, Antonio João Fernandes, Sat Pincampurian family, Pedro आणि Olga Rodriguezan भेटलेले आसा. मिस पयली डेथ एनिवर्सरी मारिया पेरेरा, म्हयन्याची आठवण वेरोनिका देसा. पुलकोतिरींच्या ओतम्या बासोत भेटलेले आसा एर्मितो कुटिनो. दिनवासनी आनी बरी सावथ भलायकी मेळिल्ल्याक शर्मन फेर्नांडीसा पासत सगळ्या वायट विघ्नांतलो निवारलेलो आसा ऑस्टिन वारेला. ओतम्या पासत आना मारिया स्फिलिनो and Idalina Gama, Vicento and Milagris Gama, Alexander Gama. फाल्यां 8:30 वरांचेर जुवारी पागी आमची रोमार आसतली, तर आमी ते मनांत दवरया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी भाग्यवंत मोनिका हिचे फेस्त संभ्रमता. सांत मोनिका गोंयांत हांगसरूच आसा आनी ह्यो माद्री खूब हेरां माद्रींक म्हणून हितून शिकवण दिता. तांचे सगळें पासून तुवें मागया आनी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून जागृत रावंक ना जाल्यार देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सुरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगिवन सुद्दां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. Amen. सुम्या काकूत कोर, Somia kaklutkor. क्रिस्ता काकूत कोर, Krista kaklutkor. सुम्या काकूत कोर. Somia kaklutkor. मागुया. कोणवाळे बापा, दुखेस्तांच्या बुजवणारा भाग्यवंत मोनिकान आपल्या वाट चुकलेल्या पुता आगोस्तिनाक तुजेशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा जोडून घेतली. आमची दुखां आनी मागणी मानून घेवन आमच्या कुटुंबांनी वाट चुकून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणीची दया कोर आनी आम्हा सोमेस्तांची भोव करून आमचे मदल्या दुखेस्त आवयांची बुजवण तूंच जा म्हूण विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen.
देवाचे उतर आता आमी चित दिवन ऐकूया. भागयोन पावलून तेसोलकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणांनो, सोमया जेजू लागीं आमकां आसा त्या एकचाराची नांवीन आमी तुमचे लागीं विनोती करता आनी पोरातून मागता तें हेंच. देवाक मानूंक कशें जिवंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यात. तुमी तशीं जियेता खरी, पूण ओदीक आनी ओदीक सुदारणी जोडात. सोमया जेजूचे सोतेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तर जाणून. देवाक जाय तें हेंच, तुमी पवित्र जाल्ले. कामचार तुमी पयस करचो. देवाची ओळख नासलेल्या ओन भावार्थ्यां परी तुमी कुडीच्यो वोंडावण्यो वागोवच्यो न्हय, पूण जौन एकल्यान पवित्रपणान आनी माणसुगेन आपली कूड दोमावंक जाणो जावचें. हे वस्तूंनी कोणेच आपल्या पेल्याचो आदाव काडूंक न्हय आनी ताका वायट करूंक न्हय. आमी तुमकां आदीं कोलीत केलां आनी कोंदीत सांगलां तशें असल्या पातकांक सोमी सदांच कास लायता. देवान आमकां कामचाराची जावंक न्हय, बोगोर पवित्र जावंक आपयला. म्हणटोच हाजी बेपरवा करता तो मनशांची न्हय, बोगोर तुमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता त्या देवाची बेपरवा करता. देवाचें उतर हें. देवाचे वळकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरी जायात. सगळीं म्हणुया. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरी जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता, रितूम मुरगोडटा. दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनोद बरी जावं. प्रमाणीकपण आनी नीत ताजे सुंदरेचे कांबे. सगळीं म्हणुया. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरी जायात. सगळ्या संवसाराच्या दुनिया मुखार पर्वत मेणा वरवीं कोट्टा. अंतराल ताजे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताजी मोहिमा. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरी जायात. वायटाची जांकां वीट दिसता तांचो सर्वेस्पर मोग करता. आपल्या भक्तांचो तो जीव सांबाळटा आनी नुस्त्यांच्या हातांतले तांकां निवारता. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरी जायात. प्रमाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशांक संतोष वगडटा. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरी जायात. ताजी पवित्र नांवांची स्तुती करात. जबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बरी जायात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावूंक मागणें करूंक जागृत रावात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक एक वपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन
न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरून सोडलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सुरगींचे राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदोणांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोद्यानीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशें तेल ना जायत. विकतल्यांगेर वचून तुमी तें तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटोच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. दीस न्हय म्हूण घोडी, पूण आमी जाणो. आमी तर जिमी आसा जाल्यार जाणो, कित्याक देव आमचें सोबें सगळोकूच आसा. जेन्ना आमी देवा सोबें आमचें जिवीत सादता, तेन्ना आमची चिंतना भावना देवा सारकी जाता. तर आमचें इंतेसांव तर बरें आसूंक जाय जाल्यार आमी देवाक एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक जाय. देव आमचे भितरूच जियेता न्हय, ताका आमी आजीर जाले म्हणटच आमचें इंतेसांव देवाचें इंतेसांव जातलें. देवाचें म्हणजे कितें? जेजूचें. जेजूक आमी एकवटोन रावता न्हय, जेजूचें इंतेसांव कितें आसलेलें ह्या संवसारांत? देवाची खुशी पाळच्या, देवाची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत मांडून तें जिवपाक, देवाचे मोहिमे पासत आपलें जिवीत खर्चुच्याक. आमचें कितें? आमी कित्या पासत खर्चिता आमचें जिवीत? तर आपलेपणान तर आसत जाल्यार आमी मर्यादीत जाता. आनी हे परी आमी खुशाल आसना, तर ही खुशालकाय आमचें जर जिवीत सगळ्यांच पेटोवन येवंक जाय जाल्यार त्या मागण्यांत असले आमी रावंक जाय. कित्याक हांगसर कितें म्हणलां पळय, मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक मागणें करून जागृत रावात. ताका आजीर जावन हें हो संबंद आमी दवरूंक जाय. आनी मागीर आमी जागृत रावतल्या आनी जागृत रावतच ताका आजीर जातल्या. आनी तो आमचे सोबे सगळो वावर उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान कोत्तलो. तातूंतल्यान आमकां कितें मेळटलें? दादोसकाय. पयल्या वाचपान आमकां सांगलां, आमी तर ताका एकवटोन रावना जाल्यार आमी सगळीं कामचारान सगळें कोत्तेल्या. ते आपल्यापणा पासत, देवा पासत न्हय. तो देवा पासत जावंक जाय जाल्यार हे भाशेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. मोनिका 20 वर्सांचीच आसतना तिचें काजार जालें, पूण ती देवाक एकवटोन आजीर जावन आपलें जिवीत सादताली. तिच्या घोरकाचें नांव पात्रिसियस. हांव न्हय, पूण पात्रिसियस. म्हणटच हो पात्रिसियस एकदम वायट मनीस आसलेलो. तो क्रिस्तांव नासलेलो. इतले पिडापीड दितालो. 3 भुरगीं आसलेलीं, पूण ही सारकी भावार्थान गोठायन मागण्यांत रावताली. ताचे पासत मागताली आनी तिच्या पुताय पासत आगोस्तीन. एकदम हुशार आसलेलो तो. त्या काळार म्हणटात तो एकदम हुशार आसलेलो संवसारांत. बरें, कांय नजो. इतलो हुशार आसलो की मागीर तो ताचें चित्त बदललें
आनी त्या चिंता बदलल्या उपरांत तो आपणाक जाय पळय तशें करूंक लागलो. एकली बायल आसली, तिचे बरोबर ताणें संबंद जोडलो, काजाराचो न्हय पूण तिचे कडून एक भुरगो पर्यंत ताका जालो. माय ताका सगळो शिडकायताली, आयको नासलेलो. तो बेजार जावन अशें चिंतलें ताणें, हांव रोमाक वेतलो आनी थंयसर शिंकयतलो. तिका फसोवन तो एके बोटीन गेलो. तागास्ते म्हणटा पळय आफ्रिकाक सान थंयसर गेलो तो. थंयसर गेल्या उपरांत ताका म्हणलें तूं रोमाक मेळ्ळें ना, कितें जाय आसलें, ताका लागून तो मिलानाक गेलो. माय ताच्या फाटल्यान आयली मागीर आनी थंयसरूय मिलानाक ती पावली. थंयसर एक बिशप आसलेलो, आर्च बिशप, तो बिशप आम्ब्रोज, एकदम हुशार भाग्यवंत मनीस. ताचें ताणें आयकल्या उपरांत आगोस्तिनान ताचे भितरल्या भितर सगळें मन बदलोंक लागलें. ताका वचून तो मेळ्ळो आनी ताचें मागीर परिवर्तन जालें. तो क्रिस्तांव जालो, कॅथलीक जालो. आनी त्या दिसा मायन म्हणलें, हांव ज्या पासत तुजे पासत मागताली, म्हजें सगळें जिवीत तुजे पासत हांव वारयताली, तें आतां देवान शांती पावयल्लें आसा. न्हयच तूं गोवेतर जालोय, पूण देवान तुका आनिकूय कृपा दिल्ली आसा. आनी ती मागीर परतून येताली आफ्रिकाक. तेन्ना ऑस्तिया म्हणटा पळय रोमाक, थंयसर बोटी लागतात, थंयसर ती बोटी वेतात. थंयसर ती ताच्या हातांत मेली. म्हणटच म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी पळयता कशे भशेन आमी देवान दिलेलें देणें आमी सोडूंक फावना. कितें देणें दिलेलें आसा? ताचो पवित्र आत्मा आमकां दिला आनी पवित्र आत्मा आमकां गोठाय दिता. कसली गोठाय? सदांच जेजूक आजीर जावन आमचें जिवीत सारच्याक आनी आंतून जागृताय आसा. प्रत्येक सुस्कारान तर आमी ताका आजीर जायत प्रयत्न करीत रावया. आमी पळयतले हांव जागृतायेन आमचें जिवीत सारतलें हांव. ताका आमी आजीर जातले आमचे सवे आनी तो सगळे सुवातेर आसा थंयसरूय. आनी सायबीण माय भाशेन आमचें जिवीत आमी सारतले हांव. जावं म्हजें सवें तुजें उतरां प्रमाणें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी कोटोन रावया आनी ते परी तो आमचें जिवीत ताच्या पवित्र आत्म्याच्या गोठायेन चलयतलो आनी आमी खुशाल बरी जातले, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे जावन आसा. तर हे परी आमचें जिवीत जेजूच्या कोठान दवरलें म्हणटच सगळीं आमची इंतेसां तो शांती पावयतलो. आनी आमी आमचेच पासत न्हय पूण दुसऱ्याय पासत मागया, संवसारा पासत मागया. कितलींशीं दुयेंसां आसा, कोरोना व्हायरस एक, पूण कांकरावी खूब पसरलेलो आसा. तर ह्या सगळ्या दुयेंत जालेल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया आनी हें सगळें पयस कर म्हणून आमी देवा कडेन मागणें करया. सोर पोदेदार आनी काकूळट सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतलें पासत तुका आमी प्रार्थना बाता, ती कोणावळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Keith Goya, page number 36, C20. बलिदान आनी मागणी सूर पोदेदार देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ बापा, भाग्योत मोनिकाचो उगडास करून
हो योजना आमी तुका भेटयता ताचे वरवीं आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां दी आनी आमची जिणेच्या दिसा दिसाच्या आडखळी ताळणे मदें सासणाचे सोडवणेचे वाटेर आमकां थीर करून दवर तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयवाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदिदार आनी सासणाच्या देवा सोरकाली आनी सोरतायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दवर एका काळात तूं तुजी पवित्र सुभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय तुजे विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतुरी देखून सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगा ती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायत हांव. पोवीत 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साशणीक करोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले ज्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरून दूत आनी चोरकालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूचे मागणे आतां आमी जेजूक एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणीक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी
सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरूम दितांक पडली आनी आतां तूं आमकां सुराजेर आसलेल्यांक आनी घराजेर आसलेल्यांक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परवणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे म्हज्या भितर भितर येवचें येवचें म्हाका म्हाका फावना. फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां तुजे सोडशिल्लो कोडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन गीत घेवया पेज नंबर 54 D14 मागुया सुरपदितार देवा आमचे भोव मोगाळ बापा भाग्यवंत मोनिकाच्या पोरबे दिसा हे देवीक जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं आमच्यो मोती उजवाडाय आनी आमचीं काळजां मोगान पेटोय अशें आमचें जिवीत खोतखोतीत अत्रेकनांनी आमी तुका मानता तसलें कोन्यांनी बरो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं सोरपुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बडुकार भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें खाळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सुरवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा आमेन गीत घेवया पेज नंबर 245 U31